tourist belt in cities. You see, आता हे पळय दिवजा सर्कलात जाला ते खंय ते it is not in our hinterland or anything. It is in our city. Panjim, heart of Panji city. So that has happened. So it's basically not रस्त्या खातीर काय हांगा खणला काय ताजे खातीर ना. It is more because of drinking and driving. कित्याक आनी पयलीं म्हणटा ते आउटसायड गाडयो तांकां कांयच रुल्स रेग्युलेशन्स खबर ना. दे डोंट नो द रोड्स स्टेट रोड्स तांकां खबर ना. आनी मेन म्हणटा ते रेंटल गाडयो जी रेंटल कंपनी आसा. That's why I said that rental companies have to be held accountable because they unlicensed लोकांक गाडयो दितात. बाबा तूं लायसन्स चेक कर, एज चेक कर, प्लस ताचे कडेन कितें आसा आनी प्लस दे हॅव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल न्ही. कोणाकय काडटात तुमी गाडयो दितात आनी सो दॅट्स वाय आय सेड इट हॅज टू बी अ कलेक्टीव एफर्ट from the Home Department, Police Department, the Transport Department and Tourism Department. There has to be a collective because after all, अशें तर जालें tourismaक blame करतात, अशें जाल्यार मागीर होमाक blame करतात and Transport Department. So these three departments should come together and come with concrete safety measures for the state because it's very important, especially आता Mumbai पासून तर गेले in the city. You see, they're very strict about drinking and driving, you know, and big ads, continuous ads. So that has to be like continuously hammered, manta tashe, in the tourists, with the locals, with everybody, and the rental companies. It's very, very important that you have to call them and have some, you know. So तुम्ही म्हणता की रॅश ड्रायव्हिंग आणि ड्रंक ड्रायव्हिंग खातीर चडशे ऍक्सिडेंट जाता आणि लोक मरतात. डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दॅट. आता पयरच दिवसा सर्कलान जाला टीएनची गाडी ती तामिळनाडूची गाडी लिकर सोरो आशिल्लो कितें आशिल्लें कित्याक आनी तांकां खबर ना बाबा खंय रायट घेवपाचें खंय नो एंट्री कितें तांकां कांयच खबर ना. ते आपल्या जाय तशें ते चलयतात. ट्रॅफिक रुल्स ट्रॅफिक रेग्युलेशन्स हे मातशे स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक जाय. रेंटल गाडयो आता ती टीएन कोणाची प्रायव्हेट गाडी पण ज्यो आमच्यो गोंयच्योच रेंटल गाडयो पळय व्हरतात थंय समबडी दे हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल. दीज रेंटल कंपनीज कोणाकय काडटात गाडयो दितात आणि दिस ब्रेथ एनालायझर टेस्ट हॅज टू बी. नाकाबंदी हॅज टू बी अँड स्पेशली वॉट टुरिझम सीझन हो मॅक्सिमम टुरिस्ट हांगा आसा आणि सीझन टायम म्हणटकच पितात चलयतात तांकां तर दिसता बाबा कोण ना आमकां चॅक करपाक. सो दॅट्स वाय दीस ब्रेथ एनालायझर हॅज टू बी ॲट लॉट ऑफ quite a few places, not only hanga ek Anjuna नाल्यार एक खंय त्या सायडीन काणकोण तशें न्ही बिकॉज रेग्युलर पॉइंट्स इट हॅज टू बी आनी नाकाबंदी हॅज टू बी एट रेग्युलर पॉइंट्स. पिलियन रायडराक हेल्मेट कंपल्सरी केला. कंपल्सरी हेल्मेट कंपल्सरी आसपाकच जाय. कित्याक पळय हेल्मेट दॅट इज स्वताचे तूं प्रिकॉशन घेता म्हणजे स्वताचे हेल्थाचे. बायकार आसता तो आणि पूण गाडयो पळय आतां ह्यो चलयतात ते कितें म्हणल्यार आमी आतां देवा तुपाव म्हणून घरच्यान भायर सरतात कित्याक आमी बी वी आर ऑल्सो बिकॉज ती आतां गाडी पळय कोणें काल मारल्या ताका कितल्या लोकांक इंजर्ड जाल्या. यू नो वॉट आय एम सींग. आतां कोण गाडयो घेवन वतात आमचे गाडयेक फाल्यां मारपाक शकता. आमची भुरगीं भायर सरतात घरांतल्यान आमकांय भंय दिसता बाबा फाल्यां घरा सारकी पावतलीं भुरगीं काय कितें बिकॉज दीस इज द डेंजर पॉयंट बिकॉज वी डोंट नो वॉट इज हॅपनिंग बिकॉज सो मच ऑफ रेकलेस ड्रायव्हिंग वी आर सींग गोईंग अराउंड. मोर रेकलेस ड्रंक ड्रायव्हिंग. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.